तिळारी धरणान उदक चड जाल्ल्यान धरणाच्या सुरक्षेच्या नदरेन गोंय सरकाराक धरणांतलें उदक सोडचें पडिल्ल्यान दिवचल, बार्देस आनी पेडणे म्हालांतल्या कांय गांवांनी पूर आयिल्ल्यान लोकांक नुकसान जालां. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन आयतारा दीस पेडणे म्हालांतल्या बैलपार आनी इब्रामपूर वाठारांत पूर येवन नुकसान जाल्ल्या लोकांक मेळ्ळे आनी पळोवणी केल्या. धरणाच्या सुरक्षे खातीर सरकारान उदक सोडपाचो निर्णय घेताना धरणाचें उदक सोडटले म्हूण लोकांची काळजी घेवन लोकांक कळोवपाची गरज आशिल्ली. तशें केल्लें जाल्यार लोकांक तितलोच आदार आसतलो आसलो अशें काँग्रेस म्हणटा. हांगा पूर येवन जी वेवस्था जाली आनी लोकांचे हाल जाले, म्हाका दिसता सरकाराची जबाबदारी आशिल्ली की पयलीं बाकी तुमी तांकां मागीर कितें तें वेगळी गजाल, पयलीं तांकां रावपाची वेवस्था आनी तांची जेवणाची, त्याच बरोबर जी गोरवां त्रासान आसा तेंचें जें खाण व्हांवून गेल्लें आसा तेंचे जेवणाची ही वेवस्था प्रामुख्यान सरकारान पंचायती मार्फत करपाक जाय आशिल्ली. खूब कडेन आमी पळयलां, हांव स्वता हितूंतल्यान सुद्दां हें केलें की जी मूळ हें आसा तांकां इमिजिएटली शिफ्ट करप, तांकां रावपाची वेवस्था करप आनी तांकां जेवणाची वेवस्था करप. आयज 5 दीस जाले तेंची कांयच वेवस्था ना, ते लोक तेंची वेवस्था तेणी केल्याक लोक, आनी तेंचो गुन्यांव कांय नाशिल्लो. हें काय नैसर्गीक हितूंतल्यान जावना, पावस पडून जालो ना ह्या पूर. ह्या डॅमांतलें उदक जें सोडलां तांकां पूर्व सुचना कांय दिली ना. तांकां एटलिस्ट येवन तांकां पयलीं सांगपाची अशी आसात, तांकां वेळ दिवपाचो तेंय दिलें ना. तेंचो कांय गुन्यांव नासतना ते लोक त्रासान पडल्यात. आतां चवथीची ते खुबशें सामान हांगसरल्यान सप्लाय जाता, खास करून केळी हें सगळें, आनी तेणी सगळ्यांनी लोन काडून हो वेवसायांक पयशे घातले, शेतीक पयशे घातलेले, तेंय सगळें तेंचें व्हांवून गेलें. गोरवांचें खाण व्हांवून गेलें हजारांनी रुपयांचें, तेंगेले दुदाचे ते दूद मेळटाले तेंय गेलें, घरां लोकांची मोडलीं, सगळे. सो इमिजिएटली आमी सरकारा कडेन मागतात की तुमची ती आश्वासनां पुरो, एक एक्शन इमिजिएटली जावपाक जाय आशिल्ली. आयज तुमची टीम हांगा आसपाक जाय आशिल्ली. हांगा आयज कोण ना सरकार, म्हणजे सरकार अस्तित्वाक ना अशें हांगा दिसता. ह्या मतदारसंघाचो आमदार जो तेणी निवडून दिलो तो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर, सगळे पावर तुमचे कडेन आसा. भाशणां आसा की चवथी पयलीं जातलें, चवथी पयलीं कितें जाता तें वेगळी गजाल. हांगा आयज पोटान कितें पडटलें तेंच्या, ती आयज लोकांक हांगा चिंता आसा. सांजे न्हिदतले खंय ही चिंता आसा. ह्यो वेवसाय करनासतना तूं तांकां चवथी कडेन ते पयशे मेळटले आनी कितें मेळटले, ही भाशणां तुमी बंद करात. तुमची फूल टीम वेवस्था हांगा हाडून दवरात. एक मेडिकल टिमूय धाडा हांगा, कारण पूर येवन सगळ्यांक हें जाल्लें आसा, वेगवेगळे दुयेंस जावपाची शक्यता आसा. सो हें सगळें जायनासतना हांगा तुमी लोकांक त्रास करतात. जेंची घरां मोडल्यांक, जें बांदपाक हांगा जायना तांकां कोमुदातीन एक तांकां प्लॉट दिवचो आनी तांकां परमनंट वेवस्था करची. आनी जेंचें लुकसाण जालां तूं डॉक्युमेंट आनी हे सगळें हाडपाचें, ते डॉक्युमेंट ते उदक सोडटा आसतना तें कांय चॅक केलें नाशिल्लें. सो जी वेवस्था तेंचें लुकसाण जाल्लें आसा तें लुकसाण तांकां नाल्यार 2000 आनी 5000 रुपया तांकां दिवन फुटयनाकात. तेंचें जें लुकसाण जाल्लें आसा तेंचो कांय गुन्यांव नासतना तेंचें लुकसाण जाल्लें आसा. इतलीं वर्सां गेलीं तांकां केन्ना त्रास जाल्ले ना. सो तेन्ना सरकारान पूर्ण जबाबदारी घेवची. हांगसरलो जो खासदार आसा त्या खासदारान हो गांव आदर्श गांव म्हणून घेतलेलो आसा. तो केंद्रांक मंत्री आसा, प्रायम मिनिस्टर रिलीफ फंड आसा, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड आसा, अशे कितलेशेच फंड तेंचे डिस्पोजल आसा. तेन्ना फंडाची सगळी प्रोविजन तेणी करची. केंद्रांत तेंचो सरकार आसा, राज्यांक सरकार आसा, आनी आमी हो पाठपुरावो करतलो. आमी ह्या सरकाराक न्हिदपाक दिवची ना, तेंचेर अन्याय जावपाक दिवची ना. हांगा फक्त तेणी मतांचें राजकारण करची न्ही, फक्त लोक त्रास आसा त्या त्रासांतल्यान लोकांक कितले बेगीन भायर काडटले आनी तेंची पुनर्वेवस्था कशी जातली बेगीनचे बेगीन तेजेर सरकारान. दुसरी गोष्ट, सरकार हितून सगळं अपयशी ठरला, सरकार हितून सगळं फेल जाल्लो आसा. ह्या गांवचे मेन जेवणाचें साधन आसा हें कृशी साधन, आनी हांगा आयज जर आमी पळयल्यार कृशी जे सगळे गेल्ले आसा, उदकाचे परिणाम जाल्ले आसा. इरिगेशन डिपार्टमेंट उदक सगळें हांगा उदकान सगळे लोकांचे पोटाचो प्रश्न आतां निर्माण जाल्लो आसा. तेन्ना सरकारा कडेन मागणी आसा, सरकार आयचे जर पेपरान जर पळयलें सरकार म्हणटा की 3.5 कोटी लुकसाण जाल्लें आसा. तर म्हाजें म्हणणें आसा की 30 कोट्याहून चड लुकसाण ह्या गांवांत पेडण्या गांवांत जाल्लें आसा. हळण तळण आनी इब्रामपूर हेंचो मूळ जो उद्देश आसा हो शेती वेवसाय आसा. ते केळयेचें पीक लायतात, ते केळ्याचें पीक सगळें व्यस्त गेल्लें आसा हेजे कारणान. आनी तिळारीचो ह्या गांवांत खूब इफेक्ट जावपाची शक्यता आसा.
तेन्ना आमची काँग्रेस पक्षाची आमची मागणी आसा जे लोक हे हेतूक जे पळय जे लुकसाण जाल्लें आसा जे घरां जे हांगा मोडिल्लीं आसात तांकां सरकारान कॉम्युनिटींत लँड आसा ती लँड तांकां एक्वायर करून तांकां सरकारान आपल्या स्वताच्या खर्चान तांकां प्रत्येकाक घर बांदून तेमी दिवचें. कारण प्रत्येक सरकाराचें काम आसता की तांकां अन्न निवारो हे पयलीं दिवपाक जाय. सरकार हितूंक फेल जाल्लो आसा, तांकां अन्नय ना आनी तांकां निवारोय ना. जशें आमच्या अध्यक्षान आतांच म्हणलां की सरकाराचें पयलें काम आसता की ताका रावपाची वेवस्था आनी जेवणाची वेवस्था करची आसता. हो डिजास्टर म्हणजे पळय सरकाराची यंत्रणा ही सामकी फेल जाल्ली आसा. हांगा कांयच ना, हांगा कांयचे हांगा सहकार्य कांय ना. जो गोंयच्या राज्याचो जो आपूण उपमुख्यमंत्री म्हणून पदवी लावून जे सगळे गोंयभर फिरता दिव्याची गाडी घेवन, फुडें दिवे आनी फाटल्यान जी गाडी घुंवता ते हांगा तेजें कांय लक्षच ना. आमकां इतलें वायट दिसता की गोंयच्या राज्याचो जो उपमुख्यमंत्री आसा तो 4 दिसां नंतर ह्या गांवांक जे भेट दिता, ज्या लोकांनी ताका आमदार केलो ह्या पदा पर्यंत ताका पावयलो, तेन्ना हांव हांगा ताचा निशेध करतां आनी म्हाका निशेध करूं दिसता. कारण हे लोकांची जे व्यथा आहा ही व्यथा ह्या सरकाराक कळना. तेन्ना हांव सरकारा कडेन मागतां की जात तितले बेगीन तांकां रिलीफ दिवचो आनी हांची जी पळय लुकसाण भरपाई जाल्या ही तांकां योग्य लुकसाण भरपाई दिवची, फक्त नांवाची अशी दिवची न्ही. इतलीच म्हाजी मागणी आसा. हानी जाल्या हेका पूर्णता जबाबदार हो सरकार आसा गोंयचो. आयज आमचो गोव्याचो PCC अध्यक्ष चोडणकर सर आयज तेणी ह्या गांवांक व्हिजीट दिल्या. तातूंत तेणी आमकां खुबशे गोश्टी कशें कितें करपाचें तें सांगलां. ह्या गांवांतल्या लोकांक आमी सगळे विश्वासान घेवन एक बऱ्यापैकी कलेक्टराक आमी एक निवेदन दितलें की ह्या गांवांतल्या लोकांक बेगिनात बेगीन तेंचे सुविधा करपाच्यो, तांकां खंय रावपाचें कितें करपाचें सरकारान आपल्या पूर्णता. आयज आमदार आमचो हांगासर 5 आनी 10 हजार दिवन लोकांक एक लाचार करपाचो प्रयत्न करता तो तेणी करचो न्हू. लोकांचे भावना पयलीं आदी वळखपाचें. नाल्यार तर तो हायफाय गाडयेन आपूण मडगांव रावतलो आनी इब्रामपूर गांवांत फक्त मतांक घेतलो जाल्यार ह्या इब्रामपूर गांवांतल्या लोकांनी ताका धांवडून घालपाचो ही म्हाजी मागणी आसा.